गायन घेऊया A13 पेज नंबर 6 A13. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयचे 4 नोव्हेंबर बोमपाट सायबिणीचे आमची सगळी मागणी सायबीण मायचे मजतीन देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया आमच्या गोराब्यां पासत आनीक दुसऱ्यांच्याय गोराब्यां पासत आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी मागुया जे गोरबे त्रासान पडलेले आसात कश्टावतात तांचो आयज करीत भाशेन उगडास करुया आनी कश्टावतल्या गोराब्यां पासत आमी मागुया दुसरें तेसा आमी भिडिता सोपून गेल्ल्या विल्टन गुदिनो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आमच्या मागण्यांत दवरुया आमचीं ल्हान सपुल्लीं भुरगीं आपली तयारी करतात पयलो कुमन्यांव घेवंक पयलें कुमसार करूंक तांचेर देवान किरीत भाशेन आशिर्वाद घालूंक तांच्या गोराब्यांचेर तांच्या संदेशकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी आमची तयारी 400 वर्सांची जी सुरू जावपाची आसा ते तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया भाव भयणीनो आयचे दिसा किरीत भाशेन आमी मागुया आयज आमचे हिंदू भावा भयणांक एक व्हड दीस जेन्ना तांचे राम मंदिराची आयज उक्तावणी जाता जाल्यार आख्ख्या देशाचेर आनी आमच्या देशाच्या सगळ्या हिंदू भावा भयणांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या काळजाचे ओत्रेक तांकां फावो करूंक आमी ह्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया तशेंच आयज उगडास करतात 25 वर्सां बगतात जेन्ना ग्रेहम स्टेन्स आनी ताचे पूत फिलीप आनी तिमती जांकां लासून मारलेले घडये नारे तेच गाजयल्ले जे आयज देसभर गाजतले हेच नारे घडये गाजोवन तांकां लासून मारलेले मारतीर मेल्ले तांचोय आयज उगडास करता जाल्यार आमच्या देशान सगल्यांक आपणाचो भावार्थ जिवंक फावो ती सवलती आनी फावो ती फ्रिडम आसूंक किरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आमकां कोणें अपमान केलो जाल्यार वो उण्या मोलाची कशी लेखले जाल्यार आमकां वायट दिसता आयज बोंपार सायबीण मायेच्या 4 नोव्हेंबरांत आमी सायबीण मायेच्या हातान घालून मागुया सगल्या आमच्या भुरग्याच्या देण्यांक आशेतल्या काजारी जोड्यां पासत रागान एकामेकाक गुन्यांवकारी करिना जावंक चिंतेस्त रावून भलायकी बिगडावंक दिना जावंक पूण भावार्थ बोरवाशान एकामेकाच्या मोगान वाडून मागण्यांक थीर रावून आपलें प्रार्थोन देवा बापाक उबारूंक आनी आमी तांकां किंकोंत करिना जावंक पूण तांचो हुस्को दवरून तांकां आमचो सांगात दिवन तांच्या पासत मागणें करूंक आनी तीं जिवितांत सुकेस्त आनी एकामेकाच्या मोगान खुशाल आसूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया
देव आमकां वेगवेगळ्या देण्यांनी भरता आनी गरज तेन्ना गरज त्यो वस्तू फावो करता. हो आमचो विस्वास देवाचेर दवरून आमी जिवचे बदलेक जायते पावटी घोडे देवाचेर शीण केला, देवाचेर घोडे आमी रागार जाल्या. असले आमच्या चुकीचे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सुपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीको म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासोदपा घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीको म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदार आनी सासणाच्या देवा, सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कोर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरोन वचूं हें आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगलीं कुलां हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयलीं आनी तांणी ताका सांगलें, पोले आमी तुज्या मासा रोगताची. सावलू आमचेर राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरजेचो तुवें सांबाळ केल्लोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें, तूं इस्रायल म्हजे पोरजेचो गवली आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मोलार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा उजीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी दाविदाचेर तेल ओंतून तांणी ताका इस्रायलाचो राजा केलो. सिनोसोनार चडलो तेन्ना दाविदाक 30 वर्सां आसलीं आनी 40 वर्सां ताणें राजवट चलयली. हेब्रोनाक जुदाचेर 7 वर्सां आनी 6 म्हयने आनी इस्रायलाक आख्ख्या इस्रायलाचेर आनी जुदाचेर 33 वर्सां. जेरुजाल्या जियेतोल्या जेबुजितांचेर गुरी घालूंक दावीद आनी ताचे मनीस वाटेक लागले. हांणी दाविदाक बेंकडायलो, तूं हांगा भितर सरचोच न्हय, कुड्डे आनी पांगे तुका आडायतले. ते अशें चिंताले. दावीद हांगा केन्नाच भितर सरचो ना. तरी पूण दाविदान सियोनासाचें कोट आपल्या ताब्यांत केलें आनी हें कोट म्हणल्यार दाविदाचें शार. दावीद ओदीक जैतिवंत आनी पदवेदार जायत वेतालो, कित्याक सर्वेस्पूर दोलबारांचो देव ताचे सोवें आसलो. देवाचें उतोरें. जबाब. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. म्हणुया, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. पुर्वी तुज्या भोगतांक दर्शनान उलोवन तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकूट घाला. म्हजे पर्जेंतलो विंचून काडलोल्याक हांवें उबारला. जबाब. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट कोत्तलो. जबाब. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. दर्याचेर पर्यान पावयतलो ताच्या हाताची पदवी आनी नदींचेर ताच्या उज्या हाताचें बोल. जबाब.
म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विसलोल्याक सांबाळटली. उद्गार. Sorves por azul, sorves por azul, Sorves pora sui, sui, sui. Sorves pora sui, sorves pora sui, sorves pora sui, sui, sui. आमच्या स्वयं जेजू क्रिस्तान मरणाचो बोस केलो. सोप वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरोन परजोलायलें. Sorves pora sui, sorves pora sui, sorves pora sui, sui, sui. Sorves pora sui, sorves pora sui, sorves pora sui, sui, sui. Sorves por तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेरुसल्याक तावन देवून आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले. ताचेर बेल्झेबूल बसला आनी देंवचाराच्या प्रधाना उदेशीं तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सरशीं आपोवन जेजू वेपारींनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो? एक राज फांटून आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरूं नजो. आनी एक घर फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें घर उबें उरूं नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फांटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावूं नजो. ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बळिश्ट मनशाच्या घरान भितर रिगून त्या बळिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुता धुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं. देव निंदा करीत त्यो लेगीत, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. भाव भयणीनो, कांय बरीं उतरां हीं आयच्या स्तोत्राचीं. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. आनी केदीत भाशेन हीं उतरां दावीद पातशायाच्या जिवितान आमकां दिसती पडटा. ताचें पयलें वाचप आमच्या मुखार दाविदाची खबर दवरता. जेन्ना सावलू राजा त्या झुजान सोंपलो, ताचो पूतूय सोंपलो, ही परजा हेब्रोनाक येवन दाविदाशी मागता, तूंच आमचो राजा जाव. आनी ताका तांणी मागलो. आनी देव ही वेंचणूक हें मानून घेता आनी ताका सगळे तरेचें जैत फावो करता. 40 वर्सां राजा कसो आसलो आनी ह्या 40 वर्सांनी आपले इस्रायल परजेक ताणें एकठांय सांबाळली. आपले इस्रायल परजेक जायत्या देण्यांनी भरली अशें आमच्यान म्हणूं येता. भाव भयणीनो, हेंच राज दाविदाचें जें दाविदान बांदून हाडलोलें, उपरांत दाविदाच्या फाटल्यान मागीर फांटपाचें आसा. आनी फाटल्या उपरांत हें राज पडलें. आयज इस्रायल देश, पूण आयज पासून थंयसर झुजां चालूच आसात. आयज पासून तांकां एकामेकाक पडना, फांटलेले आसात. आनी ह्या पासत इतलें बरेंपण आसुनूय देवान तांकां इतल्या देण्यांनी भरलेले आसतनाय कश्टावतात. आयज शुभ वर्तमानान जेजू आमकां
एकठांय रावप वो एकचारान रावप कितलें गरजेचें, एकवटान रावप कितलें गरजेचें तें सांगता. आनी भोव करून जेन्ना हे थोडे फारिजेव वो थोडे जुदेव मुखार सरून जेजू जें कितें करता ताचेर एक भशेन एक दुबाव घालताले. एक दुसऱ्यांक वो दुसरे लोक जे कोण जेजूशी येवंक सोदता तांची मनां कुसयताले. तो हें सगलें करता तें भोव करून जो देंवचार तो काडटा जें आनी कोणाच्यान जायनासलें. जेजूचीं उतरां आयकून देंवचार भायर सरताले. हें सगलें पळोवन जेजू खरेंच देवाचो पूत, जेजू खरेंच मेसियस अशें म्हूण सगलो लोक सोत मानीत म्हूण घडये तांचेर एक भिरांत आसली. आनी ह्या पासत ह्यो वेगवेगळ्यो वस्तू ते म्हणीत रावताले, सांगत रावताले. तातूंतली एक ही जेजू बेल्जेबूल ह्या देंवचाराच्या प्रधाना वरवीं हे दुसरे जे देंवचार बसलेले आसात ते काडटा. म्हणजे ती देवाची पदवी न्हू, ती देंवचाराची पदवी. जाल्यार जेजून हाचो जबाब दिवन हीच वस्त तांकां सांगल्या. खंयचेंय राज जरी तर आपणाचेच मोदें फाटून पडलें जाल्यार तें उबें उरचें ना, तें पडटलें. खंयचोय घोराबो जरी तर आपल्याच भितर झगडीं करपाक लागले, एकवट ना, एकचार ना, समजणी ना, जाल्यार तें घर उबें उरचें ना. आनी देखूनच जरी तर देंवचार आपणाचेरूच आड जरी तर गेला अशें तुमी म्हणटात, देंवचारूच देंवचाराक काडून भायर उडयता जाल्यार देंवचाराचें राज काबार जाता. देंवचाराचें राज काबार जालां कित्याक देवाचें राज घडून आयलें. काळ भरलो अशें जेजून सुरवात केल्ली आपलें प्रवचन करता आसतना जुआंव बावतिस्ताक कैदी केल्या उपरांत. काळ भरलो, आतां देवाचें राज स्थापूंक सुरवात. भाव भयणीनो, हे स्थापणेची हें देवाचें राज स्थापूंक आमकां सगल्यांक वेंचून काडलेलीं आसा. आनी देखूनच हें देवीक दान आमकां दिल्लें आसा. आनी वेगवेगळीं देवीक दानां आसात आनी देवीक वाटो आसात, उपाय आसात. तातूंतलो एक उपाय म्हणल्यार आमी बाराबर रावंक, आमी एकचारान जिवंक, आमी एकामेकाक समजूंक, आमी एकामेकाच्या दुखान सुखान वांटो घेवंक, आमी दुसरीं कोण सकयल पडटा तांकां वयर काडूंक. आयज करीत भाशेन आमी सुरवातेक मागलां, जीं जोडीं भुरग्याच्या देण्या पासत आशेतात तांकां भुरग्यांचें देणें दी म्हूण. जायते पावटी भुरगीं ना त्या गोराब्याक आमी किकोंत करता, भुरगीं ना त्या वस्तोरेक आमी अपमान करता. जेन्ना खरेपणी आमी तांकां समजूंक जाय आसलें, तांचे पासत मागूंक जाय आसलें, तांकां सांगात दिवंक जाय आसलो. कित्याक भुरगें ना जावप म्हणल्यार, भुरगें मेळप ना म्हणल्यार एका काजारी जोड्याक एक व्हड दूख, एक व्हड आशा घेवन देवा लागीं ती परतून परतून मागतात, सगळे उपाय करतात. आनी तरी आसतना आमी जायते पावटी आमच्याच घोराब्यान, आमच्याच घोराब्याच्या वांगड्यांक जांकां भुरगीं जायना तांचेर घडये ह्यो वेगवेगळ्यो वस्तू आमी उलयता, अपमान करता, दुखयता, घरांतलीं भायर घालता, फुट्टा घोराबो. जाल्यार आयच्या दिसाक हो संदेश आमकां घेवया. आमी पयले सुवातेर देवाचें राज समजून घेवंक आनी देवाच्या राजाचे आमकां येरदेरी केल्ले आसात, देवाचें राज आमच्या हातान दिल्लें आसा, तें आमी बरे भाशेन जिवंक. जे भाशेन दावीद राजा, आपूण राजा आसतना सगल्यांक ताणें बरे भाशेन सांबाळलें, देवाचेर पातयेवन मुखार गेलो आनी ही उतरां ताची सवय खरीं जालीं, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. तर आमी ह्या देवाच्या राजाचीं भुरगीं जाता आसतना हेंच देवाचें विस्वाशीपण आमकां फावो जावंक, देवाचो मोग आमी जिवंक आनी एकामेका सवय होच देवाचो मोग आनी विस्वाशीपण जें आमच्या घोराब्यांनी भोव करून आमच्या घोव बायलां सवय आसूंक जाय, हें देवाचें विस्वाशीपण आनी मोग सदांच जिवंक आमकां करपा मागुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. Dar până în Domnul, că te-ai găurit.
करून दिला म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र शुभेच्छा बाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोट पर घोटुया. उंडो आनी एकासी पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोत आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या राज्याची भुरगीं आमी आनी देवाच्या राज्याची भुरगीं देवाच्या राज्याच्यो कोरन्यो करतात, देवाच्या राज्याची उतरां उलयतात, देवाच्या राज्याची चिंतनां चिंततात. हेंच देणे आमकां फावो कर म्हूण मागुया आनी सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास थाडिना आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Soglia
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं हें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे असो. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचनयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या क्रुसाचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. तेंचे रिलिकेची पाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र क्रुसाच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया T20 पेज नंबर 212. T20. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमच्या मागण्यांत दवरुया. दिसभर आयज जावन आमची PPCची फॉर्मेशन सेशन सुरू जातात. आयज पयलें सेशन जातलें सांजेर 6:30 वाजता. जी कोण विचून काडलेलीं आसात तुमच्या समुदायांनी मातशें सगल्यांक एकामेकाक उगडास करचो आनी 6:30 वाजता सगल्यांनी हाजीर जावचें.